फेरीबोट ही फुकट सेवा आसा ताका केन्ना फायदो जावपाक शकना कारण फेरीबोटींतल्यान प्रवास करपाक प्रवाशा कडल्यान कसलेंच मोल घेना फक्त व्हडल्या गाडयां कडल्यान खूब कमी पयशे घेतात। फेरी सेवेंतल्यान सरकाराक महसूल मेळटलो अशा नदरेंतल्यान आमी ताका पळयनात अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो। फेरीबोट ही एक सेवा आसा। फेरीबोट प्रॉफिटान केन्ना येवपाक शकना आनीक आमी पॅसेंजरांक चार्ज करना। हातून वता ते व्हेहिकलाक एक नॉमिनल चार्ज आसता। 10 रुपयांनी फेरीबोट चलपाक शकना बिकॉज आमचे कडेन स्टाफ आसा जावं बाकी मेकॅनिझम आसा। इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकींग हें तुगेलें रेवेन्यू जनरेटींग तशें करून आमी पळयना ताका। सो वी मायट इन म्हणजे बाकीच्यो बरी सर्वीस दिवन परत करपाच्यो आमचो दुसरो टोटल रिवॅम्प करपा खातीर आमी पळयतात बरे तरेच्यो फेरीबोट्स हाडपाच्यो, पॅसेंजरांक चार्ज करपाचे आनी फास्टेस्ट सर्वीस, कम्फर्टेबल सर्वीस, लग्जरी सर्वीस करपा खातीर आमी एक मॉडेल काडटात। रायट नाव वॉट एवर ही फेरीबोट सेवा आसा ती खूब कालांतरान ट्रेडिशनली जायत आयिल्ली आसात। फेरीबोटी बांदपूय ट्रेडिशनलूच आसा। नवी 2 फेरीबोटी येतात ताका हायड्रॉलीक करपा जाय, खुबशे तरेचे हें आसात। सो आमचे कडेन आतां आसा त्यो फेरीबोट्स आसा त्यो खूब ओल्ड टॅक्नोलॉजी आसा ती नवी आतां नवी येतल्यो त्यो हें आसा त्यो नवी टॅक्नोलॉजी करतात।